नमस्कार. पळया प्रायम खबरो. डिफेन्स एक्सपो गोंयांत हाडपाच्या रक्षा मंत्रालयाच्या निर्णयाचेर दिल्लीत बोवाळ. आयटीपीओ म्हणटा प्रगती मैदान एक्सपोक मेळना ही गजाल फट. एरो शोचे कोणेच. एफसी गोवा केरळा रेनाल्डोची आयज येतातली दुसरी हॅट्रिक. केरळाच्या जोसूक रेड कार्ड. गोवा सेमीफायनलीत. बारीक कॉन्ट्रॅक्टर सरकाराची कामां घेवंक जातात फाटी फुडें. 3 वर्सांत पीडब्ल्यूडीन प्लान नॉन प्लानाची 835 टेंडरां काढली परत. 3-4 फावट टेंडरिंग. पळयात रिपोर्ट. मायनॉरिटीच्या इंग्लीश शाळांक अनुदानाचे धोरणा आड भारतीय भाषा मंचाची आंदोलन पातळावपाची तयारी. मुक्ती दिसा गोंयभर धरणे. तालुक्यांनी मेळावे. पंचायतींनी थाराव. गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक मोठो धपको. रशियनां खातीर रशियान काडल्या सुरक्षीत देशांच्या वळेरेंत भारताचें नांव ना. रुबल घसरिल्ल्यान गोंय परवडना. रशियन सोदतात सवाय टुरिझम. आनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक ग्लॅमर जाय तशें इफ्फीक ना. इफ्फीचो दर्जोय वाडना. इफ्फीतल्या फिल्माच्या पोस्टरा वेले कितले स्टार इफ्फीक आयले. ज्युरीनीच काडली खरडपट्टी. खबरो विस्तारान. डिफेन्स एक्सपो गोंयांत हाडपाच्या रक्षा मंत्रालयाच्या निर्णयाचेर दिल्लीतूय बोवाळ पडला. डिफेन्स एक्सपो आनी एरो शो कायम गोंयांत हाडटा म्हणून राजकीय विरोधक, एक्टिव्हिस्ट आनी बेतलांतले लोक सरकार आनी रक्षा मंत्र्याच्या नांवान पयलींसावनूच बोवाळ मारतात. आतां दिल्लींतल्या खबरां प्रमाण आयटीपीओ म्हणटा दिल्लीत डिफेन्स एक्सपोक प्रगती मैदान केन्नाय मेळटा. ते मेळचें ना म्हणून आयटीपीओन सांगूच नाशिल्लें. सरकारान एक्सपो गोंयांत व्हरपा विशीं फेरविचार केल्यार ती खंय बरीच गजाल. बेतलांत कांयच मुळावी तयारी नासतना डिफेन्स एक्सपो आनी एरो शो करपाक सोदतात. रक्षा मंत्रालयाच्या डिफेन्स एक्सपोचेर आतां आनीक एक नवीन वाद जाला. आयटीपीओ फेब्रुवारी म्हयन्यांत प्रगती मैदानाचें काम हातांत घेतलें म्हूण फेब्रुवारी 2016तलो डिफेन्स एक्सपो गोंयांत हाडटा म्हूण रक्षा मंत्रालय आतां मेरेन आर्ग्युमेंट घालतालें. मात एका राष्ट्रीय खबरापत्राच्या रिपोर्टा प्रमाण जर रक्षा मंत्रालयाक डिफेन्स एक्सपो फेब्रुवारीत करपाचो आसल्यार खंय प्रगती मैदान केन्नाय तयार आसा. प्रगती मैदान मेळचें ना म्हूण डिफेन्स मंत्रालयाक कोणें सांगूंकूच नाशिल्लें. डिफेन्स एक्सपोचेर आयटीपीओ बरेच जोडटा. पोरूच्या एक्सपोचेर आयटीपीओन 13 कोटी जोडले. प्रगती मैदानाच्या सोबितीकरणाचो प्रस्ताव हो खूब पोन्नो. ताची म्हायती रक्षा मंत्रालयाक आसा खरी, मात अजून मेरेन केंद्र सरकारान प्रगती मैदानाच्या कामाक अर्थीक मंजुरी दिल्ली ना. ताका लागून एक्सपोक ते मेळचें ना म्हणपाचो प्रस्नूच उप्रासना. रक्षा मंत्री पर्रीकारान 12 जूनाक पार्सेकाराक बरयल्ल्या एका खाजगी पत्रांत डिफेन्स एक्सपो खातीर गोंय सरकारा कडेन दर्या देगे कडेन 150 एकर जागो मागिल्लो. अशा सुवातेर 10,000 फीट रनवे बांदपाक मेळटलो आनी त्या जाग्यार कायमचो एक्सपो आनी एरो शो करपाक मेळटलो असो जागो दिवचो म्हूण रक्षा मंत्री पर्रीकारान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक पत्र बरयल्लें. जीएसआयडीसीन पर्रीकाराच्या प्रस्तावाक रोखडोच लेखी बावटोय दाखयलो. दिल्लीत प्रगती मैदानार सगळी तयारी आसतना आनी बेतलांत कांयच जाग्यार नासतना नवे सुवातेर घाई गडबडीन डिफेन्स एक्सपो कित्याक असो प्रस्न. दिल्लींतल्या 123 एकर प्रगती मैदानाच्या 61,290 स्क्वेअर फीट सुवातेर 16 डिस्प्ले हॉल आसात, जाल्यार 10,000 स्क्वेअर मीटर उक्ती सुवात आसा. बेतलांत सगळेंच मेकळें. खंयचीच सुविधा अजून जाग्यार ना. टीएओ आतां बेतलांतल्या पाठाराचेर तात्पुरते तंबू उबारून एक्सपो करपाक सोदता. डिफेन्स एक्सपोक 32 देशांतल्यो सुमार 700 कंपन्यो येतात. आर्म्स कोऑपरेशन प्लॅनिंगाक डिफेन्स एक्सपोची गोंयची वेवस्था खंय मानवल्ली ना. डिफेन्स एक्सपो सारकेल्या मोठ्या एक्सपोक वर्सभर पयलींच्यान प्लॅनिंग करचें पडटा. कोट्यांनी रुपया खर्च येता. पयलीं डिफेन्स एक्सपो दिल्लीच्यान गोंयांत करपाचो निर्णय जालो. मागीर गोंयांत साधन सुविधा उब्यो करपाक वेळ जाय म्हूण फेब्रुवारींतलो एक्सपो 2016 मार्चाच्या 17 ते 20 तारखे मेरेन फुडें धकल्लो. प्रगती मैदानाच्या सोबितीकरणाच्या कामाक लागून डिफेन्स एक्सपो दिल्लीच्यान गोंयांत हाडला म्हूण रक्षा मंत्रालयान सांगलें. मात बंगळूर जावपी एरो शो कित्याक गोंयांत हाडलो ताचेर कांयच स्पश्टीकरण ना. दिल्लीत डिफेन्स एक्सपो 2 वर्सांनी एकदा जाल्यार बंगळुरांत एरो शो 30 जाता.
डिफेन्स एक्सपो आणि एरो शो एका बरोबर गोंयांत करपाक रनवे खातीर रक्षा मंत्रालयाक कायमची सुवात दितात म्हूण गोंयांत पयलींच बोवाळ पडला. डिफेन्स एक्सपो खातीर रनवेक लागून मंत्रालय आनीक जमीन बळकायतले म्हूण विरोधकांचो आर्ग्युमेंट. आतां पळयत जाल्यार जें कारण सांगून एक्सपो गोंयांत हाडलो तें कारणूच खंय धड ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोवाची सेमीफायनलीत सुवात घट. आयएसएलात केरळातल्या एफसी गोवा आड केरळा ब्लास्टर्स मॅचीत 6 गोलांचो पावस. केरळाचेर 5 मारले. खेळ सुरू जातनाच पयलो 2 मिनटांत पुलगान गोवाचेर पयलो गोल तोपलो. रोखडोच जेफ्रॉन गोल बादाबाद केलो. लिओ बोराच्या पासाचेर रेनाल्डोन गोल करून गोवाक लीड घेतली. रेनाल्डोन आयएसएलांतली ताची दुसरी हॅट्रिक केली. मंदारानूय 1 मारलो. जफ्रेचेर हड्ड्यार मूठ मारिल्ल्यान जोसूक रेड कार्ड पडले. केरळ सेकंड हाफात 10 प्लेयरांनी खेळ्ळे. बारीक सारीक कॉन्ट्रॅक्टर सरकाराच्या कामाक हात घालूंक फाटीफुडें जातात. फाटल्या 3 वर्सांत पीडब्ल्यूडीक प्लान आनी नॉन प्लानाची कामांची 835 टेंडरां परत काडची पडली. कितल्याशाच कामांची टेंडरां तिसरे चौथे फावट काडची पडली. रिटेंडर केल्ल्या टेंडरांनी सुमार 80% कामांक एकाय कॉन्ट्रॅक्टरान टेंडर घाल्ले ना. कॉन्ट्रॅक्टरान हात घालूंक नाशिल्ली राजभवनावेली 4 कामां आसात. पळयात रिपोर्ट. फाटल्या 2-3 वर्सांचो रेकॉर्ड पळयल्यार पीडब्ल्यूडी वर्साक सुमार 500 प्लॅन आनी सुमार 3500 नॉन प्लॅन कामां करता. तातूंत सरकारी बिल्डिंगांचे मेंटेनन्सा सावन व्हडले पूल आनी रस्त्या मेरेनची कामां आसतात. मात सरकाराच्या टेंडरांचो रिकॉर्ड पळयल्यार ही कामां घेवंक बारीक मोठे कंत्राटदार फाटीफुडें जाता. थोड्यांक सरकाराच्यो अटी मानवनात, कांय जाणांक एस्टिमेट परवडना, कांय जाणांक सरकाराच्याच पयशांच्या कटकटीक लागून कामां नाका जातात. विधानसभेचे एस्टिमेट समिती मुखारूय पीडब्ल्यूडीचो हो वेव्हार आयिल्लो. आतां हो डेटा पळयात. फाटल्या 3 वर्सांत 212 प्लॅन कामां पीडब्ल्यूडीक रिटेंडर करची पडली. तातूंतली कांय कामां 3दा वा 4दा रिटेंडर केल्या उपरांत वर्क ऑर्डरी काडल्यात. हालींच 3 कामां चवथे फावट जाल्यार 16 कामां तिसरे फावट रिटेंडर केल्यात. नॉन प्लॅन कामांची तीच गत. फाटल्या 3 वर्सांत 623 कामां रिटेंडर करची पडली. तातूंतली हालींच 20 कामां तिसरे फावट रिटेंडर केल्यात. रिटेंडर केल्ल्या कामांत 80% कामां खंयच्याच कंत्राटदारान टेंडर भरूंक नाशिल्ल्यान करची पडल्यात. इतल्यार ना, राजभवनावेल्या 3 कामांचो एस्टिमेट परवडनाशिल्ल्यान एकूय कॉन्ट्रॅक्टर आयलो ना आनी रिटेंडर करची पडली. राजभवनावेल्या बॅक स्कॅनराच्या टेंडराक कोणूच येवंक नाशिल्ल्यान निमणे ते कामूच रद्द करचे पडले. राजभवनावेल्या 2 वर्क ऑर्डरींचेर एजन्सीन कामूच सुरू करूंक नाशिल्ल्यान परत टेंडर काडचे पडले. फाटल्या 3 वर्सांत पीडब्ल्यूडीन 1617 प्लॅन कामांची टेंडरां काडल्या, जाल्यार 11025 नॉन प्लॅन कामांची टेंडरां काडल्यात. अजाप म्हळ्यार तातूंतली सगळ्यांत चड प्लॅन 128 कामांची टेंडरां सांगे मतदारसंघांत. नावेली 5 कामांची टेंडरां काडल्यात. नॉन प्लॅन कामांत पणजे 1043 कामांची टेंडरां काडली. इतली खंयच ना, कुठ्ठाळे 85 कामां केल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक रशियेंतल्यान धपको. रशियन पर्यटकांक काडिल्ल्या सुरक्षीत सुवातीच्या यादींतल्यान भारताबरोबर गोंयाचें नांव गेलां. रशियेच्या इंटरफॅक्स एजन्सीन रिपोर्ट दिला. रशियन इन्फॉर्मेशन सेंटरान आनीक एका कारणाक लागून गोंयाक कडेनूच दवरलां. गोंय खंय म्हारग, रशियेन अर्थवेवस्था आनी रुबल गडगडला. त्या फाटभुंयेर सवाय भितर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशनां सोदचीं म्हणून रशियेचो रशियनाक हो सल्लो. घेऊया एक विराम.